राग सडनली राग येताळे दोर पळय ताका नांतावन अशेंच जाता म्हाका पुरा कडेन तावन दोर येता खंय तावन कळना तोंड तंबडें आसता उलोवंकूच नाका राग येयल्यार उलयता थोडे पाटी उलोवंकूच नाका म्हाका सायलेंट उलय रे मम्मी कुटून आसता उलय सांग म्हणून तें जाल्यार आमी फुट्टा प्रेशर कुकर ओपन जावन ब्लास्ट जाल्ले भशेन. सो राग पाड न्ही तो एक इमोशन. राग पाड न्ही. राग येनातलो मनीस ना आनी राग येनातल्यार बरोय न्ही पूण राग इतलोच लिमिटर आसचे. रागान थोडे फाटी आमी काले म्हणटा आमी कालें करता वा दुसऱ्यांक दुखोवचे इतले राग येवन वचो. राग एक्सप्रेस करा पूण राग एक्सप्रेस करची रिती आमी प्रॅक्टीस करीचे. तूं काण घे डिसिशन हांवें काण गेलें आमकां गुंतून जातलें डॉक्टर आतां इतले 25 लाख 50 लाख बरोवंक आसात तांणी कोर्स क्विट केल्यार हांवें कालें करचें. सो रिमेंबर टेक युअर डिसिशन्स दे वील हेल्प यू दे वील बी वीथ यू. डोंट से तुमी चिंता ओके म्हणून सिट थिंक डिसाइड. They will sit with you as your support system. What is this slide? Read it. Read it loud. I can't hear you. I am. And what is the next thing? Yes. I am important. Don't run away. What is happening? आजकाल आमचे उद्वेग चडल्यात, अनसर्टनिटी चडल्यात, कालें करचें म्हणून कन्फ्युजन, एक नमून प्रेशर कुकरा भितर घाल्ल्या भशेन बोगाप, बोंतोणी पळयतना पुरो धांवतात, रेसान आसात. हांगा पेरंट्स सांगात रेसान धांवले आनी टिचरांय धांवतात. एनवायरमेंट केदाळे बिसी एंड बिसी बोथ. सो कालें करचें म्हणून कळना मस्तपटी भुरग्यांक बघता लेट मी रन अवे. मगचनो आयच्या दिसा बरो संबंध रुता करच्यांत या आसा करच्यांत वडिलांचो या आवय बापायचो आनी भुरग्यांचो पात्र या विशयांत तुमकां सर्वांक बरो उलोवप दिवच्याक संपन्मूल व्यक्ती जावन आमचे संगी आसा डॉक्टर कॅरोलिन डिसोजा कुलशेकर फिरगजेची. ती आमचे संगी आसा तिका आमी मोगाचो आनी गौरवाचो बरो येवकार मागता. दय करून डॉक्टर कॅरोलिन डिसोजा तुमी आमच्या मुखार येवच्याक कालती विनंती करता. ताळयांच्या आवाजा संगी तिका आमी मोगान स्वागत करता. मोटवे परिचय तिची आमी तुमकां करून दिवंक संतोश पावता. डॉक्टर कॅरोलिन डिसोजा कुलशेकर फिरगजेची नरा मनोरोगा तज्ञ म्हणटा हांव. शिरेच्या आनी मोतीच्या पिडेची डॉक्टर जावन ती वावरून आसा. तिचे सुरवेलें शिकागो सेंट ॲग्नीस कॉलेजींत थंयसर संस्थान तिणें केलें. उपरांत MABS आनी सायकॅट्रींत पोस्ट ग्रॅज्युएशन फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेजींत तिणें केलें. ताचे उपरांत मंगळूरच्या KMC फादर मुल्लरान श्रीनिवास आस्पत्र तिणें थंयसर प्रोफेसर जावन भुरग्यांक शिकोवचें काम केलां. मंगळूरच्या सरकारी आस्पत्र वेनलाक आस्पत्रेंत 5 वर्सां बरो गौरवान्वीत मोतीच्या पिडेची डॉक्टर जावन अपुरबायेची सेवा तिणें दिल्या. प्रस्तुत फळनीर हेल्थ सेंटरांत ती क्लिनीक चलोवन आसा, सेवा दिवन आसा. युवजनांक शिक्षकांक आनी विविध रितीच्या टेन्शनांत वत्तडांत ह्या मोतीच्या पिडेंत वळख जाल्ल्यांक वत्तड निवारण करची ह्या कावन्सिलींग करचें काम ती करून आसा. ह्या बागी संदर्भार तुमच्या सुमेशांच्या तर्फेन तिका आमी गौरवाचो मानाचो बरो येवकार पाठयता. आनी हांगासर डिरेक्टर बाब मुखार येवन तिका फुलांचें जड दिवन ह्या सुबेद कार्याक मोगान स्वागत करतले. ताळयांचो आवाज दिया. डॉक्टर तुमकां गौरवाचो स्वागत. मुकलो वेळ हांवें येदोळूच तुमकां कळयल्ले प्रमाणे बरो संबंध रुता करच्यांत वडिलांचो ह्या आवय बापायचो आनी भुरग्यांचो पात्र ह्या विशीं ती संपन्मूल व्यक्ती जावन तिचो उलोवप आमच्या मुखार सदर करतली. मास्टर म्हाका देव बरें करूं. सो सर्वांक गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हांवें सेपरेट जावन बसयलां. म्हाका पळोवंक जाय आसलें कोणान चड जोश आहा म्हणून. भुरग्यां थंयगी पेरंट्स आहा थंयगी म्हणून. सो गुड मॉर्निंग.
पेरंट्स इल्ली घट्ट आसात. सो सर्वांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खुशी भोगता मग तुमकां आज. येस. सो एग्जाम्स लागीं येवन आसात. स्ट्रेस आसा. कितलें शिकल्यार पावना. लास्ट मिनीट चड एनर्जी भरता. तें उरलां हें उरलां आनी शिकोवंक आसा वय की न्ही. पेरंट्सांक चड वत्तड की भुरग्यांक चड वत्तड. पेरंट्सांक की मुसना पेरंट्स येवन आसा म्हाका बें दिसता, तकली गुंता, टेंशन जाता, नीट पडना म्हणून, एग्जाम आसा म्हणून. हांवें चिंतचें आतां बरयतात कोण ना परिक्षा म्हणून. खंयची परिक्षा दितात म्हणून आमी न्ही आमची भुरगीं म्हणटात. सो आतां कळटा आमकां की पेरंट्सांतय वत्तड चडला म्हणून. आमी शिकतना आमच्या पेरंट्सांक वत्तड नासलो. आसले तुमच्या माय बाबाक ना न्ही. आजकाल तसो जाला संवसार. सो आजच्या मदगात आयचो टॉपीक आमचे पर्सनॅलिटी आमी कशें बेटर करचें, आमी संबंद कसो बेटर करचो, आनी आमी इम्पॉर्टंट. यू आर इम्पॉर्टंट. जायत गी. सो लेट अस मूव ऑन. सो ही एक प्राय आमच्या तरणाट भुरगीं तरणाटी, आमी कन्नडांत हदिहरे वयसू म्हणटा. सो ह्या प्रायर आमी भुरगीं आनी व्हडीं दोगांयचे मदें आमी एक सँडविच्ड ग्रूप. ह्या टायमार आमची चिंतपां तुर्तान फास्ट डिसिशन्स काण येता आमी. थोडे फावटी आमचे इमोशनल डिसिशन्स काण घेता आमी. थोडे फावटी आमची वल्नरेबिलिटी म्हळ्यार आमी विगी आमकां मोतीक आयिल्ले भशेन आमी चिंतता, दिसले भशेन आमी पाती येता. चिंतपाची सकत आमी तितली ताका यूजफूल करना आमी. सो वॉट इज सीन इज बिलीव्ड. फिलींग डायजेशन हें बरें उणें आसता. सरता आमच्या बॉडयेंत रितीचे चेंजीस जातात. आमची हायट चडटा, आमची वड आमचे स्कीन चेंजीस, हेअर चेंजीस मुस्तो आसता चेंजीस. सो हांव पातयेता मुसतना भुरग्यांक इस्कालान शिकयतात, थोडे फावटी ट्रेनर्स येवन शिकयतात. सो तुमकां गोत्ता वॉट द चेंजीस हॅपनिंग, बायोलॉजिकल चेंजीस. हे चेंजीस जाता आमच्या बॉडयेंत. आमच्या मायंडी चेंज जावन आसता. आमी विगी इमोशनल जाता. आमचे उलोवची रीत चेंज जाता. हाव वी लूक एट अदर पीपल चेंज जाता. सो पयलें आमी फ्रेंड्स, बॉय गर्ल फ्रेंड्स आसतल्या, आतां आमी थोडे फावटी कावज येता. ऑपोजीट सेक्सा कडेन उलोवंक कावज येता, वा थोडे फावटी आमकां लज चड दिसता. सो लॉट ऑफ चेंजीस नासतना आमचे रिलेशनशीपूय चेंज जाता. रिलेशनशिप्सूय चेंज जातात. आयदर विथ आवर एल्डर्स, विथ आवर फॅमिली, सिबलिंग्स, आनी थोडे फावटी विथ आवर फ्रेंड्स. सो ह्या हंताक पावतना आमी एक क्वेश्चन विचारचें आमकांच. आर ग्रेड्स ओनली व्हेरी इम्पॉर्टंट? काले म्हणटात आर ग्रेड्स व्हेरी इम्पॉर्टंट? जापिनांत. इज इट द ओनली इम्पॉर्टंट थिंग इन लाईफ? येस ऑर नो? ब्रेकफास्ट केला गी ना? हां. एग्जामीच्या सद्याक अर्ध्या दिसाक सोडा. दिस इज लायक अ रेक्रिएशन फॉर यॉल, रायट गी. सो एन्जॉय एवरी मोमेंट, लिव इन द मोमेंट. सो एग्जाम आसात परवा, टेंशन करनाकात. सो बी हियर. दिस इज फॉर द लेसन फॉर युअर लाईफ, रायट गे. सो रिमेंबर, सो ग्रेड्स इम्पॉर्टंट न्ही लायफांत. कित्याक हांव हें सांगता म्हणून मागीर तुमकां कळीत जाता. सो थोडे फावटी आमचे जिवना विशयी आमचे ग्रेड्स डिसायड करनात. थोडीं जाणां ग्रेड्सान उत्तीर्ण आसतात. 97, 98, 99. सो इम्पॉर्टंट दॅट 99.9 मेळ्ळ्यार री एग्जाम बरोवनची भुरगीं येतात म्हजे कडेन. 1%, 0.1% गेले म्हणून. बट अल्टिमेट डिसिशन्स काडूनचे, वा सेंटिमेंटाच्या सिच्युएशनांत, वा फॅमिली इश्यूज आसतना तांकां हँडल करूंक 2% मार्क्स मेळनात. सो ग्रेड्स आर नॉट दी ओनली थिंग इन लायफ. समटायम्स थोडे फावटी आमकां कोणी सांगलें, कोणी आमकां खंयचें इमोशनली शेअर केलें, म्हाका कशी प्रतिक्रिया दाखोवची म्हाका कळीत आसना. दॅट टायम तुमचे ग्रेड्स आर नॉट युजफूल. थोडे फावटी तुमची दुसरी स्ट्रेंथ्स असतात, मे बी पेशन्स, लँग्वेज, म्युझिक. सो थोडे फावटी ते इम्पॉर्टंट आसता. सो एकाडेमिक्स आमचे इम्पॉर्टंट आसना. सो वी कॅनॉट क्वॉन्टिफाय. थोडे फावटी आमकां कोणी समजनात. कित्याक मार्क्स आसल्यार मार्क्स विचारतात, तूं दुसऱ्यान खंयच्यान हुशार, दुसऱ्यान खंयच्यान तुका बरें टॅलंट आसा म्हूण थोडे फावटी कोणी विचारना. सो वी फील लेट डावन. मस्तू नमनेची इंटेलिजन्स आसतात. हांव हुशार न्ही म्हणून चिंतचें न्ही. थोडीं भुरगीं रांदच्यांत हुशार, थोडीं गार्डनिंगांत हुशार, थोडीं जाणां खंयचेय टेक्निकल कामांनी हुशार.
सो वडिलां जावन आमी उडास दवरचें आनी आमी तरणाटी जावन उडास दवरचें. इंटेलिजन्स डजंट मीन ओन्ली एकाडेमीक इंटेलिजन्स, शिकप मात्र न्ही. लँग्वेजी जावंक पुरो, नॅचरल इंटेलिजन्स जावंक पुरो, म्युजीक, हाव वी टॉक, कॉम्प्रिहेन्शन, इमोशन्स, हें पुरा 9 नमनेचे इंटेलिजन्स आसतात मनशाक. हांगा बसली हांव पाती येता, थोडीं जाणां मॅथ्सान जावंक पुरो, शिकचें म्हणना लेक्का ऑटोमॅटीक येता. थोड्या जाणांक 9 घंटे ट्युशनाक गेल्यार लेक्का तितलेंत. थोडे फाटी आमकां ऑटोमॅटीक म्युजिकाचें ध्यान आसता. सो देखून खाली इंटेलिजन्स म्हणटाना शिकप मात्र न्ही, आमचें इंट्रस्ट इम्पॉर्टंट, खंयच्यान एक पॅशन इम्पॉर्टंट. कांय इंट्रस्ट नासतना शिकल्यार तें शिकप खंयच्याकी पावना. सो लर्निंग शूड बी इम्पॉर्टंट, लर्निंग एंड ग्रास्पिंग. So love yourself first. उडास दवरचें, love yourself, accept yourself as you are. आमच्या मतींत डिस्टर्बन्सीस जावूंच आसतात, आमकां थोडे फावटी शिकूंक जायना. कितलें बसल्यार कॉन्सन्ट्रेशन आमचें थंय आसना, मायंड डिस्ट्रॅक्ट जावूंच आसता. आमकां कशें उलोवचें एक कडेन, कितले रितीन इमोशन दाखोवचें. थोडे फाटी ल्हान विशयान हांव सेंटिमेंटल जाता जावंक पुरो, थोडे फाटी हांव बोबाट मारता जावंक पुरो, थोडे फाटी हांव विविध त्या नमने त्या टायमार म्हाका तली प्रतिक्रिया दाखोवनूच जाय आसली, हांव दाखयता जावंक पुरो, मागीर पश्चातापाक हांव वळख जाता जावंक पुरो. सो आमच्या बॉडयेंत, आमच्या मायंडांत कालेंगी कन्फ्युजन जाता ह्या टायमार. आनी थोडे फाटी म्हजें राग दाखयतना हातान आसली वस्त मोडटा जावंक पुरो, वा हातांत कालें आसल्यार हांव कट करता जावंक पुरो, वा कालेंग करता जावंक पुरो रागान. थोडे फाटी आमचे एल्युमिनियम गोडरेज कबड आसता ताका हांव धाडयता जावंक पुरो, मागीर 2 वर्सां बाद आजची पळयतना उडास येता, म्हजो राग असो आसलो, आय वॉज सो इरिटेबल, इतलो राग म्हाका कित्याक येता म्हणून. सो एंगर डिस्प्ले. थोडे फाटी डल मूड, ह्या प्रायर मुडीनेस आसता आमी, वय गे न्ही, मुडी वडिलांक उलोवचें कशें म्हण कळना. आमकांय बघता मस्त तरणाटी येतात, डॉक्टर म्हाका कालिंगी मुडी बघता, इंट्रस्ट आसना खंयच्यान ती. कोणी कितलेच जोक्स केल्यार म्हाका हांसूंक नाका. आनी हांवें अनलेस आय मेक माय सेल्फ हॅपी, आय डोंट फील हॅपी. म्हाका बगजे हॅपी जावंक, जाल्यार मात म्हाका हॅपी करी. डॅडी हांसयता, मम्मी जोक्स करता, धाकटे भयण म्हाका टिकलिंग करता, जाल्यार म्हाका हांसो येनात. सो आय फील व्हेरी मुडी, आय फील व्हेरी डल, आनी आय एम नॉट एबल टू फील गूड अबाउट माय सेल्फ. सो कालिंग एक नमून बघता म्हजे विशयन, आय एम नॉट फिलींग व्हेरी हॅपी. सो ह्या प्रायर लव इज इन दी एअर, लव इज इन दी एअर, वी विथ दी थीम. ल्हान आसतना लव विथ गॉड, लव विथ पेरेंट्स, later on love with friends, and at this age and after this love will be everywhere. So because of our moods, because of our hormones. Wants and needs, हे स्लाइड हांवें सट्टाव घालचें, बिकॉज आमकां ह्या प्रायर आमची गरज्यो खंयचें, आमकां जाय खंयचें, आनी म्हाका आशा खंयचें म्हूण कळना. पडलेली हर एक वस्त म्हाका जाय म्हूण बघता, पूण आमी उडास दवरचें. वी हॅव टू कीप इन मायंड नीड्स अँड वॉन्ट्स. ते 2 चार्ट्स तुम्ही शिकतना चार्ट्स असतात न्ही तुमकां, वय की नाही, डिफरन्शिएट अँड चार्ट्स ऑपोजिट. सो दिस इज नीड्स आनी वॉन्ट्स. सो गरजेचें म्हणल्यार आमकां लिमिटेड वस्तू आसतात, वस्तू अति गरजेचें तें नासतना आमकां जिवनांत जायना. सो दॅट इज नीड्स. आनी एसेन्शियल्स म्हणटात आमी, अँड इट कॅन बी कन्सिस्टंट, ते कन्सिस्टंट आसतात जिवनांत. पूण वॉन्ट्स असतात पळय, मिनिटाक चेंज जातात, सेकंडांक चेंज जातात. आतां हें जाय, आतां तें नाका, नाका तें जाय, हें जाय. सो आमी चंचलता आमची डिसायड करता वॉन्ट्स. मस्त पटी बघता आमी एक अंगडी गेल्यार वे नॉट एबल टू डिसायड खंयचें काणयोचें म्हणून. मम्मी राखता कावंटरांत, ये पुता एक पटी ये काणयोन ये म्हणून. आमकां तें काणयोंक जायना, कित्याक आय एम नॉट एबल टू डिसायड वॉट आय वॉन्ट. दॅट इज वॉन्ट. गरजेचें म्हळ्यार एक पेन जाय, पेन्सिल जाय, रबर जाय. सो यू नो वॉट टू चूज ऑन. सो रिमेंबर ऑलवेज, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज, जिवनांती मुखार कीप ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ वॉन्ट्स अँड नीड्स. ते जाल्यार तुमच्यो गरज्यो उणी आसतात, ल्हान वस्तून तुमकां खुशी पावता. अँड ऑलवेज मिनिमलिस्टीक जिवन इम्पॉर्टंट. आमी कोविडान पळयलां, कोविड आमकां येवन गेलें. कोविडा पयलीं एक प्रोग्राम केल्लें पाद्रेबांनी, कोविड आयलें March 22, ताजे पण प्रोग्राम जावना. सो तुमकां सन्मान करचें. सो यू कॅन इमॅजिन हाऊ मच विथ मिनिमलिस्टीक यू विल हॅव अचीव्ड.
वय की नाही, विथ डिफिकल्टीज आम्ही शिकल्या, विथ स्मॉल थिंग्स वी अचीव्ड इन कोविड, वी वन ओवर कोविड, वय की नाही. सो दॅट इज वाय वी हॅव टू लर्न एव्हरी डे टू लिव्ह विथ मिनिमलिस्टिक. इमोशनल चेंजेस इन एडॉलसंट्स काल्यां परत जातात. सेन्सिटिवनेस, ल्हान विशयांक रडोंक येवचें, ल्हान ल्हान विशयांक कित्याक रडटा म्हणून गुतना ऑटोमॅटीक दुकां येवन जातात. मम्मी म्हणटा बसून वास गोतय म्हणून, रडून जालेंत मम्मी नशें म्हणून घातलें पयलें, आतां कित्याक म्हणटा म्हण तेय मोतीक बघता, वाय कित्याक म्हूण बघता. फिलींग व्हेरी अनसर्टन. फुडार कशें, ह्या प्रायर तो एक्स्ट्रीम असतात. आतां तुमचें एग्जामीन केल्यार अनसर्टनिटी मुस्तो आसता ह्या टायमार. कालें करचें, कालें सिलेक्ट करचें, वॉट टू टेक, वॉट टू डू, म्हजें फ्युचर कशें आसतलें, वील आय गेट, वील आय नॉट गेट, वील आय बी एबल टू डू वेल ऑर नो. सो लॉट ऑफ इश्यूज. पियर प्रेशर असतात. फ्रेंड्स म्हणटा हांव त्या कॉलेजीक येता, म्हाकाय तेंच कॉलेज जाय. फ्रेंड्स म्हणटा ती कॉलेज बरी न्ही, म्हजी ओपिनियन चेंज जाता. सो लॉट ऑफ पियर प्रेशर. मूड स्विंग्स ऑलरेडी उलयले आमी. दिसाक एक 50 मूड असल्यार 24 घंट्यांक 50 मुडी असतात. मॉर्निंग टू इवनिंग मूड स्विंग्स. सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियस. हांव कशें दिसता कोणना, हांव स्मायल करतांगी, स्मायल करतना कशें दिसता, हांसतना कशें दिसता, आरस्या मुखारच रावचें हांवें चडटा. थोडे फावटी रस्त्यार येताना एक गाडी दिसता, गाडये कडेन एक आरसो दिसता, त्या आरसा कडेन उबें रावन पळोवंक स्मायल कर. खंयची गरज ना, आतां मोबायल आसा, मोबायलांत एक सेल्फी काडून पळोवचें आसता. सो व्हेरी व्हेरी कॉमन दीस इज. सो सेल्फ कॉन्शियसनेस आनी गेटींग सेक्शुअल फिलिंग्स. सो हांवें म्हळें हार्मोन्स आर एट द पीक. सेक्शुअल फिलिंग्स येवचे, डिस्क्रायब करचें कशें, हाव टू फायंड आवट, हाव टू इन्क्विजिटिवनेस, क्युरियोसिटी कशें हांवें ॲपार घालचें, वी डोंट नो. सगळे ॲप्स डावनलोड करचे, विडियोज पळोवचे, फ्रेंड्सां कडेन उलोवचें, सिनियर्सां कडेन उलोवचें, थोडे फावटी एक्सपिरियन्स करया म्हणचें. लॉट ऑफ थिंग्स कॅन हॅपन. इंटरपर्सनल थिंग्स विथ बिटवीन द स्टुडंट्स म्हळ्यार कालें एनवायरमेंट इतलें कंड्युसीव ना, क्लासीन म्हाका समज जायना, ट्युशना कडेन समज जायना, पेरंट्सा कडेन रिलेशनशीप संबंद तितलो बरो ना. 6th 5th मुसोर ओके क्लोज असली, मम्मा डाडा गेल्ले कडेन मम्माचो हात दवरूंक जाय, डाडाचो हात दवरूंक जाय, वॉन्ट पेरंट्स. इल्लेले आतां ह्या प्रायर मम्मा सांगत आसल्यार इवन आय डोंट लायक, तूं घरात बस मम्मी हांव एकलींच येता, म्हाका मॅनेज करीत, तूं काल्या म्हाका सांगाता फॉलो करता हेरे कडेन. सो दॅट ऑल्सो कॅन हॅपन. आनी पेरंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन करतना आय मे नॉट लायक. सो रिलेशनशिप्स आमचे इल्ले प्रॉब्लेम जाता. रिलेशनशिप्स विथ फ्रेंड्स, विथ आवर बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स इश्यूज असतात, फायटींग, ते इम्पॅक्ट आसता मायंडांत. सिबलींग कॉन्फ्लिक्ट्स, घरान दोगां तिगां भुरगीं आसतात, मम्मी ताकाच लायक करता म्हूण बगूंक पुरो, ताका चड टायम स्पेंड करता बगूंक पुरो, ताजी केस उगयतना मम्मी म्हजे केस उगयतली आतां उगयना म्हूण म्हाका बगूंक पुरो, वा म्हाका तोंडाक दिना म्हूण बगूंक पुरो. सो सिबलींग कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेरी व्हेरी कॉमन. पेरंट्स थोडे फावटी विदाउट देअर नॉलेज टायम स्पेंड करूंक सकनात वडील आवडटो. ओके ती व्हड जाल्यांत योला बिकम बिगर, एक फावटी म्हळ्यार जावंक पुरो, मम्मी तुमी बिझी रावा, डोंट कम एंड इंटरफियर, वा तुमकां तुमची गरज ना, इट्स ओके आय विल मॅनेज, गरज पडटाना तुमकां विचारता म्हळ्यार जावंक पुरो. सो पेरंट्स कालें करता ताका स्पेस जाय, ओके गरज पडटाना आपयतलो म्हूण तांकां बगता. इमिडिएटली तुमचें मूड चेंज जाता, म्हाका मम्मी जाय, म्हाका डॅडी जाय, डॅडीन विसारचें, डॅडीन सोडिचें म्हाका म्हूण बगता, डॅडी विसारना त्या टायमार. सो तुमकां बगूंक पुरो देर इज लॉट ऑफ गॅप. म्हाका टायम दिनात, आय एम नॉट वॉन्टेड, हांव गरजेचें न्ही आतां कुटुंबांत म्हूण मोतीक येवंक पुरो. आनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हांवें कशें आसचें, कालें करचें, मस्त कन्फ्युजन्स, भायर कशें आसचें, घरा कशें आसचें, सगळीं एक्सपेक्ट करतात म्हजे तावन, म्हाका दिवंक जायना. सो बींग प्रॅक्टिकल, बींग रियल, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या संवसारांत आमी रियल ना. लायफ इज ऑल अबाउट रिमुवींग द ए, ॲडिंग द ई. वॉट इज इट? REEL, real. So we are in real. So real जावनच असतात. Real, we don't know what is real. Everything is virtual. Issues of parents. पेरंट्सांचे स्ट्रेस आसता, जबाबदारी चडल्या. थोडे फावटी पर्सनल टायम मेळना पेरंट्सांक, टायमच मेळना उलोवंक एकामेका. सो
एक नमोन घरांत एक फ्रिक्शन आसता, हिटेड एनवायरमेंट आसता, तुमच्या विशयी डिस्कशन जावन आसता, तुमच्या फ्युचरा विशयान तांचे स्प्लिट ओपिनियन असतात, थोडे बेटी फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात, तुमकां एक शिकप करूंक जाय तांचे कडेन ताकद आसना, सो डिस्कशन जाता तुमकां इरिटेट जाता, शिकचेंगी ह्या विशयान चिंतचेंगी काल्यांचें म्हण तुमकां कळना, तांकां कोणा कडेन सांगचें म्हण कळना, दुसऱ्यां कडेन डिस्कस केल्यार फायदो उठयतात, कोणा कडेन डिस्कस करचें, दुसऱ्या कडेन सांगल्यार तांचे ओपिनियन सांगतात. सो लॉट ऑफ इश्यूज आर देर. थोडे फाटी तांच्या कुटुंबान समस्या आसूंक पुरो, तांच्या पती वतू या पतीने वतू समस्या आसूंक पुरो. सो इश्यूज बिटवीन द पेरेंट्स कॅन डिस्टर्ब द एडॉलसंट्स एज वेल. दुसरे कसले इश्यूज आसात, थोडे फाटी कर्फ्यू आसता. कर्फ्यू म्हळ्यार मस्त भुरगीं म्हणटात म्हजे कडेन, आमकां कोविडान नाईट कर्फ्यू ना, आमच्या घरान कर्फ्यू मस्त तेमतान आसा, इतल्या वरार ये, इतल्या वरार जेवचे, इतल्या वरार यूज करून वचो. सो दीस कॅन हॅपन, यू मे फील कर्फ्यूड. थोडे फाटी गॅजेट यूज करून वचो म्हूण आसूंक पुरो, टीव्ही इतल्यान पळयचे म्हणून, भायर फ्रेंड्स आवट इतल्यान उलयचे म्हणून, स्पिरिच्युअल इश्यूजांत इतल्यान मागचे. मस्त पेरेंट्स म्हणटात म्हजे भुरगो चड मागना, पयलें कितलो हात जोड मागतालो, आतां मागूंक ताका इतलें इंट्रस्ट ना. सो भुरग्यांक बगोवंक पुरो की दॅट इज माय लायफ, हांव आयडेंटिफाय करता, आय विल सॉर्ट इट आवट. कोणी म्हाका सांगून वचो मागचें कितलें कालें म्हणून. सो दे कॅन बी अ डिस्क्रिपन्सी, असल्या विशयांत थॉट्स डिस्कनेक्टेड जावंक पुरो. इश्यूज अबाउट सेल्फ, म्हजी आयडेंटिटी, हांव कोण, म्हजें अस्तित्व कळ्ळें कुटुंबांत, हांव कोण, म्हजी आयडेंटिटी कळ्ळें. हांव घरांत भुरगो गी, हांव व्हड गी. थोडे फाटी मम्मी म्हणटा तूं व्हड जालाय, तुवें तुजें चिंतिचें आनी तुवें धाकट्या भशेन चिंतिचें, तूं व्हड जालाय म्हणटा. तित्त मम्मी हांव खंयचें ओपिनियन सांगतना तूं आनीक ल्हान बाबा, तुवें उलोवन वचो म्हणटा. सो म्हज्या मायंडान कन्फ्युजन, हांव ल्हान गी, हांव व्हड गी म्हणून. जाता की जायना, जाता की जायना, मार पडनात दिशीन पळयतात ती, रायट दी सांगीत. सो मस्त भुरगीं म्हणटात येवन, हू एम आय? Am I small or am I big? When they want, I am big. And when they say, I am small. Who am I? So, तुमच्या भुरग्यांतय हे पुरो थॉट्स असतात. थोडे फाटी बुरसोत काडून तांचे कडेन इसारा ती सांगतात. फेअरनेस, थोडे फाटी पार्शालिटी बघता भुरग्यांक. मम्मी पार्शल आसता, डॅडी पार्शल आसता, म्हजी सायड काण घेनात, कालेंक केल्यार थोडे फाटी धाकटो भाव उपाद करता जावंक पुरो, म्हजी पेन्सिलान स्क्रिबल करून धांवता जावंक पुरो, आनी व्हडल्यान किंक्राट मारता. मम्मीन कोणाक आपोवचें, कालेंक केलें रे तुवें म्हणून, वय की न्ही. हांगा बिरमोत भुरगीं म्हणटात हांवें कांय करूंक ना, तो उपाद करून धांवलो, नांव म्हजें. सो समटायम्स दीस कॅन हॅपन व्हेरी व्हेरी कॉमनली. एब्यूज, थोडे फाटी काल एक भुरगें आयिल्लें, शिकोवंक ताका कश्ट, हिंदी आनी मॅथ्स कस जातात. हांव वय कडेन उलयली, हांव मागीर ती म्हणटा कालें करचें, म्हजें न्हवरो शिकोवना, हांव 10th शिकल्यां, आमकां शिकोवंक जावना, आमची आशा ताणें शिकचें, ताणें ताजो फुडार सांबाळचें, म्हजी भयणीची भुरगीं इंजिनियर, म्हज्या भुरग्यांनी इंजिनियर जायचें म्हणून. भुरग्याचे मार्क्स विचारले हांवें, हिंदींत 2, मॅथ्सांत 1, कन्नडा फेल केदाळे, सोशलांत कांय येना. सो प्रिंसिपलान धाडलां, आतां कोणाक शिकयचें हांवें आनी कोणाक समजयचें. सो थोडे फाटी बापाय म्हणटा तूं जल्म घातल्यारय बेटर आसलें, तूं अशें जल्मोन म्हजें नांव पाड केल्यार कालें फायदो. सो मेनी अ टायम्स आमचे एक्सपेक्टेशन्स असतात, टिचर्सांचे असतात, भुरग्यांचे एक्सपेक्टेशन आसता. हांव तुमकां दूर सोंचें न्ही, पूण हांवें म्हाका माहीत मेळिल्लें हांवें तुमचे कडेन शेअर करचें. भुरगीं थोडी फाटी उनी न्ही, आमकां एक्सपेक्टेशन आसा हांव तेंत करता म्हणून. प्लॅन बी, सेकंड पार्ट ऑर नेक्स्ट ऑप्शन ना, एकच ऑप्शन, थंय आमी थोडे फाटी मार्कान येता. डिजॉनेस्टी व्हेरी कॉमन. आमचे थंय डिजॉनेस्ट आसता, वडिलांत हांव डिजॉनेस्ट आसता, सो कालें करचें म्हणून कळना. सो डिसरिस्पेक्टफूल एंड ब्लंट. आर वी ब्लंट? आर वी ब्लंट? येस ऑर नो? जापिनात. सो थोडे फाटी आमी पटक्क करून जाप दिता. मम्मी डॅडी कालें म्हणटात, ना हांव करना, हांवें काल्याक करीचें. मागीर आमकां बेजार जाता, मागीर सकाळ आमी बुक्स दवरता, उठोवन आमी मिंत करता. दॅट इज अ गूड सायन दॅट आय एम फिलींग बॅड. थोडे फाटी ब्लंट जावन उलयता, कित्याक आमचे आयडियाज आसतात, आमचे ओपिनियन आसतात, कोणी म्हाका समजना म्हणून आमकां बगताना पटक्क करून जाप दिता. राग,
सडनली राग येताळे दोर पडले ताका नांतावन अशेंच जाता म्हाका पुरा कडेन तावन दोर येता खंय तावन कळना तोंड तांबडें आसता उलोवंकूच नाका राग येयल्यार उलयता थोडे पाटी उलोवंकूच नाका म्हाका सायलेंट उलय रे मम्मी कुटून आसता उलय सांग म्हणून ते जाल्यार आमी पुट्टा प्रेशर कुकर ओपन जावन ब्लास्ट जाल्ले भशेन सो राग पाड न्ही तो एक इमोशन राग पाड न्ही राग येनातलो मनीस ना आनी राग येनातल्यार बरोय न्ही पूण राग इतलोच लिमिटर आसचे रागान थोडे पाटी आमी काले म्हणटा आमी कालें करता वा दुसऱ्यांक दुखोवचे इतले राग येवन वचो राग एक्सप्रेस करा पूण राग एक्सप्रेस करची रिती आमी प्रॅक्टीस करीचे डू यू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज येस ऑर नो येस वी नीड टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल ते एक बारी बरे गूण ह्या प्रायर थोडे पाटी आमचे घरचें काम जावंक पुरो ल्हान हांव एग्जाम बरयता म्हणून आमी काम करनासर रावंक जायना वय गे न्ही आमी एग्जाम बरयता म्हणून थंय मोबायल आसता आमी पळयनाय वय गे न्ही 5 मिनटां तशेंच 5 मिनटाचें कलेंक काम सेट करचें टेबल जावंक पुरो बुक्स आट्टी करून दवरचें जावंक पुरो वा काले मनी म्हजें टेबल क्लीन करचें मम्मीन आयदनां दवरल्यान ती जमो करून जाग्यार दवरची 5 मिनिट्स दॅट ऑल्सो इज रेक्रिएशन थोडे पाटी धाकटो भाव आसा ताचें उस्तरान दवरचें वा ताका इल्लें शिकोवचें एग्जामी टायमार थोडे पाटी आमचे काले मनी ताका एंटरटेन करचें जाल्यार मम्मीक इल्लें टायम मेळटा पेपर्स आसात पेपर सायड करून दवरचें दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमी करीचे ते जाल्यार काय जाता तांणी पुरपुरचें उणें जाता तो कांय करना तें उणें जाता आयकोनचें तुमी खंय मनी कॉलेजीक वेतात फ्युचर भायल्या गांवाक वेतात भायल्या इस्कॉलांक येतात कोणें करचें थंय येवन तुमीच करीचें तुमीच सॉर्ट आउट करी तुमचे वस्तू ती येना थंय सो स्टार्ट प्रॅक्टिसींग नाव इट विल नॉट टेक मोर टायम बट शो युअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी जर तर पेरंट्स मोदे येतात तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी करना जाल्या वेळार तुमी मोदे येतात जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचें डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार तुमीच कारण मस्त पेरंट्स आसात न्ही प्राय न्ही वडना व्हड जाणां करतलीं तांणी हें करतलीं म्हणून तुमी पाटींग घालतात जाल्यार यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इन केस तुमचीं भुरगीं मुखार वचून काम करूंक जायना जाल्यार सो उडास दवरा आमच्या भुरग्यांक आमी मॅच्युरिटी दाखोवची मॅच्युरिटी म्हणून कालें तुमी सांगचें न्ही तीं करतात तांकां मन आसतना करतात तुमी सांगून रावल्यार तांकां करूंक मन जायना सो आसतावन तुमचीं भुरगीं करतात वय गे न्ही करतात गी ना व्हडल्यान ब्रेकफास्टाक कालें गेलें सकयल खावंक दिवना पाद्रेबान सो यू ऑल हॅव टू डू युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू ऑल वील डू इट येस सो ओनली गर्ल्स आर आन्सरींग सो क्रश ऑर हाव डू आय मिस्टेक इट पेरंट्सांक नवें ती स्लायड भुरग्यांनी आयकलां जावंक पुरो थोडे कडेन सो क्रश इज एन ऑब्सेशन आतां ह्या प्रायर इमोशन चडटात कालें पळयल्यार क्रश जाता कोणायकी पळयल्यार म्हाका क्रश येता म्हाका बघता हें मोग हें म्हाका हाचे कडेन मोग जाला आय लव दीस सिंगर आय लव दीस डान्सर हे ग्रूप आसा आय लव दॅट ग्रूप सो क्रश कॅन बी एनी टायम टू एनी वन एनीबडी टिचरा कडेन क्रश जावंक पुरो एनीथींग सुपरफिशियल ऑफ द पर्सन म्हाका लायक जाता ताणें मायक धरची रीत ताणें हातान सिंग करची रीत जावंक पुरो ह्या टिचरान शिकोवची रीत जावंक पुरो त्या मनशाचे आउटवर्ड एक्सपिरियन्स म्हाका एक मन स्थगीत करता आय फील टोटली मेस्मरायज्ड शिकतना वाचतना पैन करतना म्हाका सगळें तें दिसोंक पुरो आय कॅन गो डावन ऑन माय एकेडमिक्स आय कॅन गो डावन ऑन माय फंक्शनींग सो थोडे पाटी ते मनीस आउट ऑफ सायट जाता दिसना तो मनीस ताचे मनशाचे विडियोज उणे जाल्यात रिल्स उणे जाल्यात तो मनीस दिसना जावंक पुरो म्हजो बॅचमेट जावंक पुरो तो ट्युशन मेट जावंक पुरो तो दुसऱ्या कॉलेजीक गेलो आय मे फॉरगेट हिम इवेंच्युअली सो क्रश इज सच फिलींग इनफॅच्युएशन क्रश आय लायक दॅट पर्सन सो थोडे पाटी हे शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिपान कान जाता वी वॉन्ट टू हॅव अ पार्टनर रिसंटली हांव तिशिल्या कासरगोड इस्कॉलाक गेल्ली एका इस्कॉलाक थंय भुरग्यांक बसयलें 60-67 भुरगीं आसलीं 9th and 10th अरावंड 67 and 30 people had relationships आनी म्हणटात म्हजे कडेन कित्याक रिलेशनशीप जाय म्हणून विचारतना वी वॉन्ट टू हॅव अ पार्टनर वी वॉन्ट टू हॅव एन एक्सपिरियन्स वी वॉन्ट टू शेअर विथ समबडी शेअर करूंक कोणी नात सो आय वॉन्ट अ पार्टनर आमी आयकलां पार्टनर आसल्यार पुरो शेअर करियेत म्हणून सो डू नॉट
get misconstrued that partner asche sharing akmat. You can share with your friend, you can share with a senior, you can share with someone who's genuine. ह्या प्रायर मुस्तूर डिफिकल्टीज असतात बिकॉज तुमकां गोत आसा यू नीड टू बी फोकस्ड. थोडे पळय क्लासमेट्स तमाशे करतात, एब्बा तुमकां गांधी घे म्हूण तुका कोणी नात, फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड ना, बॉयफ्रेंड ना, गूड फॉर नथींग. मोसोरे करूंक पुरो थोडे पटी बघूंक पुरो दॅट आय नीड समवन टू टॉक टू, आय नीड हॅव अ स्टेटस सिंबल, शो ऑफ करूंक थोडे पटी जाय, आय नीड टू पुट अ स्टेटस सिंबल, आय एम नॉट सिंगल एनी मोर आसूंक पुरो. समटायम्स आय मे फील that I need to be fit with my friends. म्हज्या ग्रुपान सगळ्यांकी पार्टनर आसात, म्हाकाय जाय बगोंक पुरो. सो आय ट्राय टू कंपेर माय सेल्फ विथ अदर्स. वॉट आर द डिस्ट्रॅक्शन्स तुमकां गोत आसा. एनी टायम वेन यू हॅव अ रिलेशनशीप आमचे परफॉर्मन्स उणे जाता. ते मात न्हय आसता, भायर खेळोंक मन जायना, फ्रेंड्स जावं टू ग्रुपान मिंगल जावंक मन जायना, कित्याक ताजे विशीं चिंतूंक म्हाका एक सुरें बसूंक जाय, रुमान बसता, न्हीद पडना समा, बूक आसना. सो म्हजे हेल्थ इपार्ट जाता. एंड रिमेंबर नॉट जस्ट दॅट, ब्रेकअप जाल्यार ह्या प्रायर ब्रेकअप जाल्यार तुमचे इफेक्ट्स वील लास्ट लॉंगर. द आफ्टर इफेक्ट्स आर लॉंगर. इट इज माय एक्सपिरियन्स. मुस्त भुरगीं आसात, PUC येतात, 10th येतात, 8th ब्रेकअप जाल्यार 9th जाल्यार 10th जाल्यार तांकां उडास वचना. दे फील इन्फिरियर. ट्रस्ट इश्यूज येतात. आय फील इन्फिरियर बिकॉज म्हाका बगलेंगी म्हाका कोणी मनी मोग करता, फर्स्ट टायम म्हाका लव जालें पूण तें ब्रेकअप केलें ताणें. आतां म्हाका कालिंगी जाता, हांव कोणाक पळोवंक शकना, कोणाक उलोवंक शकना, कोणी लागीं जाल्यार म्हाका धांवोंक जाय, कॉन्फिडन्स ना, कोणाक पातयेचें म्हूण कळना. सो दीज थिंग्स कॅन हॅपन ॲट दीस एज. सो रिमेंबर, रिलेशनशिप्स have an age. You can have relationship probably when you are totally bloomed. आता एक तुम्ही बोंगो आसले भशेन, फुलांचो बोंगो सोबीत, just about to bloom. So do not harm yourself with this mentally or physically. So problems are all around. म्हाकाच कित्या समस्या म्हणून हांवें चिंतचें न्ही. थोडी राग येता, बेजार जाता, इमोशनल जाता, स्ट्रेस भोगता, रडोंक येता. ऑल दिस इज कॉमन. सो ट्रस्ट इश्यूज कॅन कम अप. कोणाक पातयेवचें? मम्मीक पातयेल्ली हांव मम्मी कडेन शेअर केल्लें, पूण मम्मीक डॅडीक सांगलें. थोडे पटी बघूंक पुरो डॅडीक विशय पुरो शेअर केल्लें, डॅडीन सगळ्यांक सांगलें, ग्रुपार घालें. कजन्साक सांगलें हांवें, कजन्सांनी दुसऱ्यांक सांगून सगळ्यांक कळयलें. फ्रेंडशिपा भशेन म्हाका एक गर्लफ्रेंड आसा म्हणून हांवें कोणाक सांगलें, ताणें सगळ्यांक सांगलें. सो थोडे पटी ट्रस्ट इश्यूज आमच्या ह्या प्रायर येताना आमकां फ्युचरांत कोणाक पातयेवचें, कितलें पातयेवचें म्हूण कळनात. आनी ट्रस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे पातयेणी जिवितांत मस्तू गरजेचें. आजकालचे संबंध मस्तू समस्या जावन आसात जिवितांत. कोलीग जावं ओट्टू, भाऊ भयणी ओट्टू ट्रस्ट इश्यूज येवन आसात. कित्याक आमच्या ल्हानपणांत आमकां ट्रस्ट इश्यूज जाल्यात जावंक पुरो कोणाय कडेन. सो आमकां कोणाक पातयेवंक जायना, कोणी म्हाका धोका दिला जावंक पुरो, कोणी म्हाका चीट केलां जावंक पुरो. सो आय फायंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट इन द फ्युचर. उडास दवरा. ह्या प्रायंत चूज युअर फ्रेंड्स वायजली. टॉक टू समवन हू यू ट्रस्ट. तुमचे विशयी सगळ्यांक सांगचें म्हूण गरज ना, कित्याक यू डोंट नो हू वील ब्रेक युअर ट्रस्ट. सो इट बिकम्स जनरल दॅट people break my trust. So remember, trust is very easy to break, difficult to get. Addictions. So तुमकां गोत आसा आमच्या दक्षिण कन्नडांत एडिक्शन सट्टे आसा, पूण मोस्ट इम्पॉर्टंटली इट इज अ गॅजेट एडिक्शन, मोबायल एडिक्शन्स आमी सफर जाता तातूंत. खंयची एडिक्शन सुलभ? गांजा जावंक पुरो, अल्कोहॉल जावंक पुरो, स्मोकिंग जावंक पुरो, खंयचेय आमकां सोडोवंक सुलभ एज डॉक्टर्स. बट इंटरनेट एडिक्शन मस्त कश्टांचें. एस्पेशली गेम्स, रिल्स, यूट्यूब एडिक्शन्स आनी गेमिंगान तुमकां गोता फ्री फायर जावंक पुरो, PUBG जावंक पुरो, हे विशय आमकां मस्त कस जातात. एस्पेशली म्हाका गोता शिकोवंक आसा, हांव चिंता हांव एग्जाम येताना हांव तें पुरो सोडटा, हांव शिकता. जायना. तूं एका वेळार एडिक्ट आसाय जाल्यार तुका जावंकूच जायना मोबायलांत पयस रावंक. तुका एग्जाम टायमार कट डावन करूंक मस्त कश्ट. सो टायम लागीं आयला, तुमचे मोबायल यूज उणें करा, ट्राय करा टू ग्रेड युअर सेल्फ अँड तुमी प्रॅक्टीस करा. इंडिव्हिज्युअलिझम व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट. हांव कोण म्हूण चिंताय तूं, म्हजी आयडेंटिटी काल म्हूण चिंताय तूं. सो तुमचे स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडन्स बेटर करूंक ट्राय करा. तुम्ही आयडेंटिटी क्रिएट करा. आतां आज पळय तुमी बरें शिकल्यात,
तुमकां कोणी फोर्स करूना, तुमची गिन्यान तुमी यूज केलें आनी तुमी हांगा बसल्यात. आमच्या जिवितांत आमी कोण, आमचें अस्तित्व आमी क्रिएट करचें आमींत, दुसरी कोणी क्रिएट करूंक जायना. सो ऑलवेज ब्रश युअर सेल्फ पॉझिटिवली. तुमचे टॅलंट्स, ॲसेट्स तुमीच फायंड आउट करा. No use. Nothing I am good for. You are good for something. Find out what it is. Only you will know what you are good for. तुमचे सेल्फ कॉन्फिडन्स सदांय बूस्ट करा. आज वाचूंक जायना, नो प्रॉब्लेम. फाल्यां बेटर डे. मे बी टुडे इज नॉट अ गुड डे. टुमॉरो इज अ बेटर डे. सो डोंट गिव अप. तुमकां इंडिविज्युअलिस्टीक एटिट्यूड ना जाल्यार ऑलवेज यू वॉन्ट इन ग्रुप्स म्हणल्यार यू स्टार्ट बिकमिंग डिपेंडंट ऑन युअर फ्रेंड्स. थोडी पटी आसात मम्मींत जायची एग्जाम हॉलांत, आय नीड माय फ्रेंड ऑल द टायम, थंय एकलें वचूंक जायना, आय डोंट नो, आय एम नॉट कॉन्फिडंट, मुस्त कस येतात. सो क्रिएट अ सेन्स ऑफ इंडिविज्युअलिस्टीक एटिट्यूड्स. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर प्रोफेशन, फॉर युअर रिलेशनशीप अँड टू टेक डिसिशन्स. मम्मी डिसिशन काण घेवचें म्हण मुसतना म्हणटात, हांवें कालें करचें म्हण मम्मी काडून डिसिशन, डॅडी चिंतोनी म्हाका गोत्तू ना. इंत भुरगीं प्रोफेशनल कोर्साक वयताना सेकेंड इयरान पडले तक्षणा म्हाका गोतून जातलें इतलें डिफिकल्ट, मम्मीन आनी डॅडीन सांगलें म्हूण हांवें घाण गेल्लें म्हूण येतात. सो मुस्तपटी मम्मी डॅडी म्हणटात म्हाका गोतून जातलें, ताणें सांगलें हांवें घाण गेलें, आमकां गोतून जातलें डॉक्टर. आतां इतले 25 लाख 50 लाख बरोवंक आसात, ताणें कोर्स क्विट केल्यार हांवें कालें करचें. सो रिमेंबर, टेक युअर डिसिशन्स, दे वील हेल्प यू, दे वील बी वीथ यू. डोंट से तुमी चिंता ओके ओके म्हणून. सिट, think, decide. They will sit with you as your support system. What is this slide? Read it. Read it loud. I can't hear you. I am. And what is the next thing? Yes. I am important. Don't run away. What is happening? आजकाल आमचे उद्वेग चडल्यात, अनसर्टनिटी चडल्यात, कालें करचें म्हणून कन्फ्युजन, एक नमून प्रेशर कुकरा भितर घाल्ले भशेन बोगाप, भोंवतणी पळयतना पुरो धांवतात, रेसांत आसात. हांगा पेरंट्स सांगात रेसांत धांवले आनी टिचरांय धांवतात. एनवायरमेंट केदाळे बिसी बिसी, बिजी बिजी एंड बिसी बिसी बोथ. सो कालें करचें म्हूण कळना, मुस्तपटी भुरग्यांक बघता, लेट मी रन अवे, लेट मी रन अवे. सो आमच्या देशांत हें सडलां. लगभग 12,000 12,500 भुरगीं तुमच्या प्रायेची आत्महत्याक वळख जावन आसतात. तुमी न्यूजपेपरां वाचल्यार तुमकां कळटा, वय गे न्ही. एवरीबडी डजंट नो वॉट टू डू नेक्स्ट. सो एक नमून हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, आय एम गूड फॉर नथींग. तरी पटी हांवें कालें मुळां जावंक पुरो घरा म्हजी मम्मीक हर्ट केलां. आय हर्ट बिकॉज ऑफ मी, माय मदर इज अपसेट. म्हज्या धर्मान म्हजे डॅडी कितले कस्ट, म्हज्या धर्मान डॅडी इतलो डबल ड्युटी करता, ओटी करता, भायल्या गांवांत घोळटा. म्हज्या धर्मान कश्ट जातात सगळीं. हांवें कांय करूंक जायना. म्हाका 50 मार्क्स मेळटात, 45 मेळटात, हांव प्रेजेंट ना. हांव नातल्यार बरें. तरे पटी बघता हांव कोण म्हूण कळना. म्हजे फ्रेंड्स तमाशे करतात, म्हाका कालें चिडयतात. सो हांव कालें मनी करता, म्हाका वाचूंक नाका. थोडे पटी बघता हांव एकसूर आसा आनी मस्त भुरगीं गॅजेटा वरवीं एकसुरी बसतात, रुमांत लॉक करून बसतात. एंटरटेनमेंट कितलो वेळ दाशेत. एंटरटेनमेंट, फोन, हाऊ लॉंग कॅन यू यूज इट? यू विल गेट बोर्ड वन डे. नथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट. So most YouTubers, most social media activists, they also are committing suicide because content is getting empty. That was my identity. I was known for that. I don't have any other hobbies. So who am I? Lot of things can happen. So remember, polish every facet. Have multiple plans. Never give up. थोडे पटी राग. पोर एक ब्रेस्तार एक भुरगो ICU एडमिट आसा. ताणें हात कट केला. ही वॉज गिवींग एग्जाम्स, प्रिपरेटरी एग्जाम्स, आनी ताचें एक्सपेक्टेशन आसलें हांव लास्ट मिनीट शिकलां 2 म्हयने पुरो म्हणून, मार्क्स बरे येवनात. सो मम्मीन सांगलें कालें पता, वॉट इज दीस? तूं अरे पटी सरताय, तुका बायक दिता म्हणून हांवें, तुवें अशें कित्याक केलें? ही कट इज आर्म. राग येयलो ताका. मम्मीन तशें कित्याक म्हळें. सो आय सेड, वॉट डीड शी से? शी सेड, हांवें दिता म्हणलें बायक. दॅट मिन्स मॉम वील नॉट गिव मी अ बायक. सो आमी रागान तीर्मान करता. आमी रिडींग बिटवीन लायन्स करता. मम्मीन सांगो ना, मम्मीन सांगलें हांव दिना बायक ना. बट वी स्टार्ट थिंकिंग, डेड्युसिंग, मे बी
Maybe she said that, maybe she meant that. So आम्ही ओव्हर थिंकिंग मुस्त करता. समटायम्स आम्ही एक सबस्टन्स काढून घेता जावंक पुरो. थोडे फाटी आम्ही गेम्स खेळटा जावंक पुरो. गेम्स खेळटाना सम चॅलेंज असतात. मस्त चॅलेंजान सांगतात आमकां, इफ यू डोंट विन यू डू दिस, you do that. Many a time we see recently suicides because of challenges. Why? Because we don't know. We give in to that. आम्ही बोलता कोणाकडे शेअर करूंक वचना, आम्ही जोर करता कोणाक सांगचे म्हणून. सो रिमेंबर देर आर पीपल टू लिसन. आम्ही आयकूंक मनीस आसात. सो डोंट गिव अप, डोंट नेवर गिव अप. करियर ही सिडी पळयतात न्ही तुमी. सो करियर अँड सेल्फ बोथ आर इम्पॉर्टंट. खंयची एक चड इम्पॉर्टंट न्ही. But self is also more important, we can say. But without a good career, without a good future, we feel very, very insecure. How can we cool our nerves? आता exam येवन आसा, I am very tensed. So believe in yourself. तुम्ही शिकल्यात, बरें शिकल्यात, तुमचेर पातया. Don't try to be perfect. मुस्तपटी आम्ही दुसऱ्यांक कंपेअर करता. ताणें अशें वाचलां, हांव अशेंच वाचीचें. तुमचे मेथड्स चेंज करनाकात. आनी पेरंट्स हांवें सांगून रावनाकात सद्याक. तांकां सद्याक आतां दे लेट देम बी. लास्ट दीस आयल्यात लागीं लागीं दे वील हँडल इट. डोंट कीप थिंग्स बॉटल्ड अप म्हळ्यार कालें. भितर जमो करून दवरचें न्ही. तें दांगणेक घाल्लें गुडदी उसळटा. एक दीस उसळटाना प्रेशर सडटा. तुमचे टायम स्टडी टायम दवरा. मस्तून हे टायम मस्तू चड टायम बसून वचनाका. थोडीं भुरगीं चेरार बसल्ले 16 घंटे 17 घंटे बसतात चेरार. आय डोंट नो ते चेर शिकता की तुमी शिकतात कळना. एका मनशाक इतलोच वेळ शिकयत, ताजे की चड वेळ बसून वाचूंक जायना. उठनाका थंय तावन म्हणटा थोडे फाटी पेरंट्स. बसून करचें घालें. सो स्टडी फॉर सम टायम. एक वॉक करा, ग्रीनरी पळया, नेचर पळया, पाटी येवन बसा. Learn to take breaks in between. जायत घे. मेंटेन अ गुड लायफस्टायल, हेल्दी लायफस्टायल. सकाळी ब्रेकफास्ट करचें, वेळार उठचें. एग्जाम जाल्या उपरांत मेंटेन दॅट लायफस्टायल. इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन काडून घेया. गुगलांतून इन्फॉर्मेशन हरे पटी करेक्ट आसना. हें तुमकां मात न्ही, तुमकांय. भलायके विशयन जावंक पुरो, करियरा विशयन जावंक पुरो, आनी खंयच्या कंपनी विशयन जावंक पुरो, कॉलेजी विशयन जावंक पुरो. खंयची माहिती इंटरनेटान आयिल्ली सगळी सारकी न्ही. कित्याक थंय माहिती कोण दिता तें इम्पॉर्टंट. तुमचे सोर्सीस कोण म्हूण पळया. सोर्सीस थोडे फाटी रॉंग असतात, इन्फॉर्मेशन रॉंग असतात. ताका फसवून पडनाकात. आनी लीव प्लेंटी ऑफ टायम टू रिवायज. तुमचे प्रिपरेटरी जावनच आसात. सो यू आर गेटिंग इनफ टायम टू रिवायज. भुरग्यांक एक बडी एग्जाम मूग जाता म्हणून जाला न्ही गे. आय जस्ट वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ. कित्याक प्रेशर इज देर, इट्स बिल्डिंग अप. स्टे फोकस्ड. ओके, स्टे फोकस्ड. डिस्ट्रॅक्टर्स मस्त आसात. 2-3 प्रिपरेटरी म्हणटाना डिस्ट्रॅक्टर्स येतात. सो पॉटिंग घालनाकात. टुमॉरो आय वील स्टडी. आज इल्लें ब्रेक काडून घेता. नो, फिनिश टुडेज वर्क टुडे. आनी नॉट टू गेट कॅरीड अवे. मस्त भुरगीं म्हणटात आतां टेक दिस कोर्स, दॅट कोर्स, डोंट टेक दॅट द स्कोप. डोंट गेट कॅरीड अवे. चिंता, बसा, डिस्कस करा. सगळ्यांक आपया तुमच्या घरच्यांक आनी डिस्कस करा. तांचे ओपिनियन काडून घेया. फायनली फॉलो वॉट युअर हार्ट सेज. दीज आर एलिमिनेट युअर डिस्ट्रॅक्शन्स म्हळ्यार हें. लॉट ऑफ टायम्स आय गेट डिस्ट्रॅक्टेड विथ द मोबायल. आय वॉन्ट टू सी इट. I want it. कालिंगी एक बघता. I want to listen to music. म्युझिकाक मात नाही असता. Then I start going into other things. If you are okay, 10 minutes म्हाका पळोवंक जाय, 10 minutes तूं सेल्फ सिस्टमॅटीक आसाय, ओके. बट तुका संवय ना, तूं मूव कर, एक 10 मिनटांचो 10 घंटे यूज करते जाल्यार डोंट यूज इट. ऍक्सेप्ट द वे यू आर. दुसऱ्या भशेन जावंक शकनाकात. ताणें इश्ल्यान पोनी घाल्या, हांव इश्ल्यान पोनी घालता. ताणें हें ड्रेस घालां, हांव अशेंत घालता. डोंट फॉलो. बी युअर सेल्फ, बी रियल अँड लर्न टू एडजस्ट विथ युअर न्यू चेंजीस. मस्त चेंज जातात भितर. चेंजीस ऍक्सेप्ट करा. एडजस्ट विथ युअर चेंज. इट विल बी इजी टू एडजस्ट विथ अदर्स. तांचे एडजस्ट जावंक तुमकां सुलभ जाता. तांचे आयडियाज, ओपिनियन्स आर बिकॉज ऑफ द एक्सपिरियन्स. ती सांगतात, सजेशन दितात. यू टेक इट, लिसन टू इट. But follow ultimately what you're supposed to do. सगळे आयकोन फॉलो कर म्हणून सांगिना. बट लिसन टू देम. ते तुज्या कालार, दॅट्स आमच्या कालार अशें जायना, तें पर आमकां सांगनाका. नो, समटायम्स लिसन. इट मे मेक अ डिफरन्स. अँड रिमेंबर, others may say you do be like me,
follow me, you'd be different. Don't do that. Keep your identity intact. तुम्ही कोण, you're beautiful as you are. Don't change your identity. Be grateful. नुसतंपटी आमकां उडा सुरना ग्रेटफुलनेस म्हणा काले. आय थिंक अगेन आय कॅन गिव यू एक्झाम्पल ऑफ कोविड. आमी कोविडान तावन भायर आयल्या, उरल्या, हांगा आयल्या. सो वी बीट दॅट कोविड. सो वी शूड बी ग्रेटफुल. We should be grateful to our parents. We should be grateful to God. That is a different thing. But be grateful to the people who are taking care of you, your teachers, your guides, your mentors, seniors. Koni जावंक पुरो. Bus servetana, conductors, drivers, they're taking care of you. Be grateful. Be grateful for the people who organize this. So if you cannot know, कशें grateful जावचें? हांवें कशें, म्हाका गरज ना. एक काम करा, तुमचे पल्स पळया. ते पल्स बीट जातना तुमकां कळटा, yes, I need to be grateful. Because the gift of life is something very, very, very precious. So, as a caring child, I mean, कालें करी येता. थोडे बटी पेरेंट्स सांग ओट्टू टाइम स्पेंड करा. ओट्टूक जेवा. टेबलार आडा जेवण सगळ्यांक ओट्टूक बसून उलोवन जेवा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॅमिलीन ओट्टूक बसून जेवचें, जोक करचें, तमाशे करचें. थोडे बटी आमचे प्लॅन्स करचे. मॅनेज युअर प्लॅन्स वेल. ओके, डिस्कस करा. तांची भुरगीं जावन उरा. तांकां कशें विश आसता थोडे बटी. तांकां जाल्यार आशा आसता, मम्मीक आशा आसता सांगाता वचूंक मार्केटीक. ओके, नाका म्हण नाका, सांगाता वच मम्मी ओटू. यू फील गुड. At that moment you may feel very angry. Mummy ka laga peta maka are pati. It's okay. Maybe half an hour she'll be very happy. You can share something with her. Kalingi miracle जाऊंग पड़ता गड़ी. Daddy apeta. Kalingi busy as daddy pump समाकर. Offer कर. 10 minutes तुझे waste साइन अंत. Daddy to time spend केले. You learned a new technique. ते कशे समाकर चे मन तू शिकलोय. पण सकाळी daddy ना काही असा पैसा असा. मम्मी कोणाक आपोवच्या बदलाक तुवें केलें तें काम. सो यू लर्न समथींग न्यू. रिमेंबर, मिडिया यूज आमी उणें करया. इन्स्टेड ऑफ दॅट लेट अस स्पेंड अ रियल टायम, नॉट अ वर्च्युअल टायम. आनी पेरंट्स आवट टू आउटिंग्स. खंय मनी फ्रेंड्स आवट टू येताय. हप्त्यांत एक पटी फ्रेंड्स आवट टू, एक पटी मम्मी डॅडी खंय मनी व्हरना आउटिंगाक. खावचें मात न्ही, हें खाणून दी तें खाणून दी. रॅदर यू जस्ट टेक देम आउट. बीच सायड ओटूक बसचें, उलोवचें, हांसचें, तितल्यान पावता. पेरेंट्स, तुमची भुरगीं वाडावन येतात, व्हड जावन येतात. ही प्रायर मस्त चेंजीस असतात. सो हांव अशें आसतना अशें आसतलीं, ह्या प्रायर हांव अशें आसतलीं जायना. आमची प्राय, तांची प्राय, वातावरण, मिडिया, विंगड विंगड रितीचे चेंजीस आसात बोवारी. सो देखून तांचें सद्याक आतां रिलॅक्स्ड एनवायरमेंट जाय तांकां. तांकां जाय शांत, तांकां जाय समाधान वातावरण. इल्लें टेन्शन आसता आतां एग्जामीच्या विशयान, फ्युचरा विशयान, तांकां समाधान करा. डोंट वरी, मुखलें मुखार पळया. डोंट वरी म्हूण आसचें. तुमी टेन्शन, तुमचें उद्वेग प्रोजेक्शन करचें नाका, तांचें दाखोवचें नाका. थोडे फावटी तुमी चिंतात हांव रुमान टेन्शन करता, तांकां कळना म्हणून. तुमचीं भुरगीं तुमकां पारकितात. भुरग्यांक तांचे आवय बापायचे इमोशन्स कळटात. कळटात मग? येस ऑर नो? सो तांकांय कळटा मम्मी कशी बगता, मम्मीचे मुखार टेन्शन आसा की ना म्हणून. थोडीं भुरगीं बागेर येतात. हांवें पेरंट्साक उलयलें पण भुरगीं येवन सांगतात मॉम इज व्हेरी टेन्स्ड. मम्मीक मस्त टेन्शन जाता. मम्मी केलें सांग अशें अशें टेन्शन करनाका, म्हाका बेन दिसता मम्मी टेन्शन करतना. सो तांकांय हुस्को आसता, पूण तांकां दाखोवंक नाका. भुरगीं केदाळे दाखयनात, तांचे इमोशन्स दाखयनात. तांकांय मोग आसा. सो रिमेंबर, तुमकां केअर ना, तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तुमकां कांय फिकीर ना म्हूण तुमी अशें सांगचें न्ही. थोडे फावटी तांकां खेळूंक जाय, भायर वचूंक जाय. एक वॉक करमेचें भुरग्यां वाटू 10 मिनिटां 20 मिनिटां एक रावंड मारा. सो तांकांय बेटर भोगता. आनी रिस्ट्रिक्शन्स दवरनाकात. इतलेच वरार 7 वरार घरा पावचे, 7 वरार उबे रावन आंबोरी म्हणचे, हात जोडीचे, नो. इल्लें फ्री रावा. बी फ्लेक्सिबल. इल्लें फ्लेक्सिबल जाया, थिंग्स कॅन चेंज. एंगेजींग विदीन द फॅमिली इज इम्पॉर्टंट. एक्सरसायज करतात गी बोटांक मात एक्सरसायज न्ही आजकाल. सो भुरगीं आमची काउच्ड पोटेटो जाल्यार आमचे पर्यंत. आमकांय ना एक्सरसायज, तांकांय ना. सो एक हप्त्याक 4 पटी मनी एक वॉकाक वयचें. 30 मिनिटां 40 मिनिटां वॉक करचें. भुरग्यां वाटो वॉक करचें. टायम स्पेंड करता, आमचें उलोवणय जाता,
आनी न्यूट्रल टॉपिक्स उलोवचे कितलें शिकलाय कितलें उरलां ताचें कशें शिकोवन जालें खंय आनी कालें खाणेताय हें पुरान न्ही टॉपिक्स न्यूट्रल एनवायरमेंटा विशयन कितलें जाय तितलें उलोवंक आसा सेल्फ रिलायन्स रिमेंबर टायम मॅनेजमेंट टायम सगळ्यांक की 24 hours कोणाय की 25 hours नात सो लर्न टू मॅनेज युअर टायम हातान आसलो टायम वेळ पाड करनाकात कश्टांचें काम आतां मुग्दोनचें मुग्ध जाल्यार आपणान टीक करचें लिस्ट करचें हर एका मनशाचें लिस्ट इम्पॉर्टंट वडिलांक सांगचें हांवें लिस्ट दवरा तुमकांय सांगचें कीप अ लिस्ट वेन यू फिनीश टीक इट ऑफ टेन्शन जायना थोडे फावटी पाटीन घालची सवय पाल्यांक करता हें नाका म्हाका कस जाता पाल्यांक करता डोंट डू दॅट फिनीश ऑफ टुडे अँड मेक द मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट टास्क फिनीश टुडे इजी टास्क यू कॅन डू इट टुमॉरो नाहीत आनी बी प्रोडक्टीव हांवें बसून वाचतना इतलो घंटे वाचचे म्हण चिंती नाका मे बी हाफ एन आवर आय एम प्रोडक्टीव इनफ सो नॉट रिक्वायर्ड लॉंगर ड्युरेशन डजंट मीन यू आर स्टडींग टू मच म्हजो पूत कितलो वेळ बसता दॅट्स नॉट इम्पॉर्टंट It is important to be sitting there maybe 20 minutes, 30 minutes being productive is important. And a boundary set कर घरा वो जागो वाचचो वो जागो बसचो वो जागो खेळचो म्हणून सगळ्यांनी सगळ्यांक काम करूंक जायना यू कॅनॉट सिट इन द टेबल थंयत खावचें थंयत बसचें एक मम्मी म्हणटाली न्हावंक बाथ टॅप जाल्यार थंयत वाचूंक हा म्हणून कित्याक ताजे रुमांत जेवणची वस्तू खावचे वस्तू खेळची वस्तू मोबायल फोन पुरो एकच बेड्डार आसा आनी बुकां वयर तो न्हिदता that doesn't happen so you have to have a different station and you too be flexible इतलेच मार्क्स जायचे म्हण बसनाकात study hard do your best rest is left to God you are believe in God no so believe that you do your best result is not in your hand sometimes time matters the person who corrects also matters so remember keep a plan A plan B plan C लायफान 3 प्लॅन दवरीचे थोडे फावटी नाका जालें चिन्ना येतात इफ आय डोंट आय मे क्विट डोंट से दॅट रिमेंबर थॉट्स मे कम चिंता येवंक पुरो बसया मम्मी डॅडी वट्ट बसा सांगा कालिंगी नेगेटीव बघता कोणाडे उलयचें बघता कावन्सिलिंगाक वचचें बघता उलया तांकांय आतां एक अवेरनेस आयला दे ऑल्सो वील हेल्प प्रेयर इट नर्चर्स प्रेयर म्हळ्यार हरे बडी आमी वचून इगर्जेकच वचचें म्हणना मे बी आय मे सीट समवेर सीट अँड कॉन्वर्स विथ गॉड बिफोर स्टार्टींग युअर डे बिफोर स्टार्टींग युअर वर्क सीट फॉर 10 minutes or maybe 5 minutes sit and talk to God अशेंत हात जोडीचे अशेंत म्हूण सांगना remember our God is someone who listens to us so let us talk let us give all our tensions, worries, ourselves to Him. Let us say that, okay, let me do it. Everybody must peace melt. It is my personal experience that we give your surrender together, everything gets better. Sometimes we don't know the purpose. Ami kalya karta म्हणून. So sometimes you can find purpose in prayer. So my last take home slide for today. Okay, so what are the things आम काले आमचे तरणाट पडणार आमी काले पुरा आमकां भोगोंक पुरो आमकां काले जावंक पुरो आमकां कशें आसोंक पुरो म्हणून कळना सो एका घडयेन आमकां अशें सिच्युएशन येवंक पुरो थोडे फावटी आमकां एक केदाळे बेजार भोगता थोडे फावटी आमकां खंयचेय करूंक मन जायना हांव अनहॅपीत केदाळे आमकां मूड स्विंग्स येवन आसतात खंयचेय प्रेजर ना म्हूण बघता खंय म्हणी धावया गुड्यार वचून बसया एकलोत आसता हांव बेटर म्हूण बघता नाका जालें चिन्ना देवा विशयन वांजेला विशयन आमच्या अस्तित्वा विशयन नेगेटीव लायफा विशयन येवंक पुरो जीवन नाका म्हूण बघोंक पुरो क्लिनिनेसा विशयन येवंक पुरो आंगात असं जे हात मेळे जाले गलीज जाले हात धुयचे हांवें घडये नॉब्स चेक करूंक पुरो स्विचेस चेक करूंक पुरो एक पटी चेक केल्या पावना घडये चेक करूंक पुरो तातूंत म्हजो टायम वेता हात चेक कर थोडे फावटी नानयेंत हांव घडये हात धुवंक पुरो थोडे फावटी खंय गेल्या कडेन अशें करता हांव मात्र 2 पटी समज जावना 3ऱ्या पटीन करता हांव आनी डाउट्स येतात मोतयेंत थोडे फावटी आमच्या हेल्था विशयन आमकां डाउट्स येवंक पुरो कोंकली काडटना कोवीड गी आंगात चेस्ट पेन आसतना हार्ट अटॅक गी आनी स्ट्रोक गी गूगल चेक करूंक पुरो सो आय मे बी व्हेरी हायपोकॉन्ड्रियाकल थोडे फावटी न्हीद येना भूक लागना आनी न्हीद येनासतना हात ध्यान धडधडतना आयसीयूक धांवता घडये कॅज्युअलिटी वचून आयसीयूत दवरतात म्हाका एका दिसा कित्याक हार्ट अटॅक जाता गी
इतली फायलां काडून थोडे पाटी येवंक पुरो तुमी हॉस्पिटलाक थोडे पाटी कालेंगी बघता पासयो मारून आसता हांव सगळ्यांक घरांत जागरण सगळीं उठून बसतात रातीक कित्याक ताका एक बॅ शिकोवंक जायना एग्जाम टायमार पुरो ब्लँक एग्जाम हॉलान ब्लँक तकली घेवन पडल्यां जावंक पुरो थोडे पाटी मुस्तू राग आसा जावंक पुरो वा इंटरनेटांत हांव मुस्तू गुणायंत गेलां जावंक पुरो सो एनी ऑफ दीज सिमटम्स तुमकां केदाळे जर तर आसा वा तुमच्या सेरसांबारा कोणाक आसा तुमकां बघता तुमची पेरंट्स आसात आनी पेरंट्सांक दयेकन एक रिक्वेस्ट तुमची भुरगीं उसारतना मुस्तूक कडेन पळयता हांव उसारतना पेरंट्सांचे फस्ट आसता आन्सर तें पर आमकांय आसलें तें व्हडले विशय न्ही कालें शिकताय म्हणून तुका तितलें डिप्रेशन येजें वा इतलें पुरो तुमकां करतना तुमकां डिप्रेशनाक कालें येतात आमकां डिप्रेशन येजें कित्याक आमी कश्ट काडटा आमी वडा तुमकां कांयच जबाबदारी ना तर डिप्रेशन कशें येता सो अशें आमी सवालां घालची न्ही तुमकां इतलेंच काम आसता त्या भुरग्यांक तुमी आयकुचें बसून तांकां टायम दिवचें ती उलयता आसतना तुमी अनडिवायडेड एटेन्शन तांकां दिवचें अनडिवायडेड म्हळ्यार तुमी मोबायलार आसतात तुमी काम करता आसतात त्या कामान तुमी बिजी आसतना तुमकां डबल ड्युटी करूंक जायना सो गॅस आसल्यार स्विच ऑफ करचें कालें काम करतना तें सोडचें मोबायल आसल्यार मोबायल बदीक दवरचें आनी तांचें आयकुचें तांकां टायम दिया ती सांगतात तांकां तुमची एडवायस नाका भुरग्यांक विचारल्यार ती सांगतात एडवायस ना गे बेडा एडवायस दिवची साबार आसात हांगा आसता आमची एडवायस तूं देर काले सांगतना आमकां एडवायस दिवची सो दे डोंट नीड युअर एडवायस दे नीड युअर इयर्स तुमचे कान जाय सो तुमचे कान दिया तांकां समजा सोल्युशन थोडे पडी आसना सोल्युशनाक ती सारना ती उसारोंक तुमचे कडेन येतात सो त्या टायमार तांकां आयका तुमकां कांय करूंक जायना एक कावन्सिलरा कडेन वचचें विचारचें उलोवचें तांकां पावता सो उडास दवरा आमचें जीवन मस्त इम्पॉर्टंट फर्स्ट इज हेल्थ नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ हॅपिनेस आनी फॅमिली मार्क्स आर not very very important in life. Being a better person is important. समजले मग? Did you all get the message? So who's important? Who's important? Whatlan? Who's important? So remember that. Exam je paile, exam je uprant. This should be the thing. I am important. कळलं मग? होय की नाही? Yes. So for the Vijay आणि सिब्बंदी आणि तुमकां सर्वांक म्हाका हांगा येवकार दिल्ल्याक आनी आयकल्ल्याक देव बरें करूं. कशें बगलें कशें बगलें इल्लें व्हडल्यान उलय आपणें कशें बगलें आनी कितें पावना ताज्या थंय पेटो जोर भोव मारता हां कशें बगलें व्हडांक आमी इल्लें उलोवंक शिकाचें बरें वायट न्ही हां देखून न्हू बरें बगलें आतां तुमकां इम्पॉर्टंट हे सेशन संबंद कसो बांदून हाडचो खंयचे गरजेच्या वेळार कितें गरजेचें कितें करून वचो कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी मस्त भुरगीं आनी एडोलसेंट युवा जाणां म्हाका संवसारच नाका म्हणून डावची सुरू जाल्यात नाकाच नाका म्हणून ना आसून कशें फेस करचें म्हणलें डॉक्टरान आमकां सांगून दिलां तुमकां कसलीं सवालां आसात जाल्यार तिका आतां दुसऱ्या जाग्यार वचूंक आसा आनी एक सेशन दिवंक तुमकां वडांक ह्या भुरग्यांक हर एक वर्सा ती येता आमच्या वडिलांक आनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिता आनी कोणें तिजें मार्गदर्शन घेतलां ती उंचल्या पावंडाक पावल्यान आनी ती भुरगीं आमच्या सांगात आसात देखून आमी देवाक अर्गां दिता हांव तिजे पासत ह्या मिसांवा पासत ही एक आमच्या युकॅट युवा जाणाच्या मिसांवाचें एक कार्यक्रम जावन आसा देखून आतां तुमकां कसलीय सवाल आसल्यार 5 मिनिटाचो वेळ आसा 5 minutes we have time. If you have any question related to these topics, you can ask. So don't worry. कोण कितें सांगता म्हणल्यार आमकां वरी करचें नाका म्हाका कितें जाय हांवें धैर्यान विचारचें इफ इट इज रॉंग ऑल्सो यू शूड आस्क इफ इट इज रायट ऑल्सो यू शूड आस्क बट यू शूड आस्क देखून खाली आयकुवचें मात न्ही आमी उलयचें तुमकां एग्जामाच्या विशयान जावं पुरो पेरंट्सा विशयान जावं पुरो कुटुंबा विशयान जावं कांय बगता जाल्यार हिनी सवालां वडांक जाल्यार तुमी विचारा कोणीय सुरू करियात 5 मिनिटाचो वेळ आसा एनी क्वेश्चन कित्याक आमचे रिसोर्स पर्सन एक धाकटेन सगळ्या भुरग्यांक ओटो मिक्स जाता ती पेरंट्स ओटो मिक्स जाता तिका मस्त विशय कळीत आसा अँड वी आर गेटींग ए बेटर हेल्प देखून
तुमकां सकडी संगती समा आसात म्हणून हांव सांगना, थोडे आमकां मार्गदर्शन गरज, देखून तुमी विचारचे. 5 मिनिटाचो वेळ कोणीय विचारीत, हात वयर घालचे, विचारचे. अशें बघता म्हाका कशें करियेत, भियेनाकात, आमी तशें हांगा कोणीच ना, आमी एकामेका कुमोग करची. हय इल्लें चिंतूंक वेळ आसा, चिंतयेत, चिंतून सवाल विचारयेत. भुरग्यांक कश्ट जाता जाल्यार व्हडान विचारयेत. मौन रावल्या काय लागत ते एक तर पुरो समजला, नाजाल्यार काही समजना म्हणून अर्थ आमच्या विशयांत. इल्लें उलयल्यार हांवें इल्लें थिंक करून सुरू केलां, म्हजें भुरगें बरें जायचें म्हणून अर्थ. ओके, कसलेंय संगती. हां ती व्हेरी गुड. तुजें नांव सांग, पिरगस सांग आनी तूं क्वेश्चन विचार. नांव पिरगस. हांव फेल्सी फिरेरा, पोंदेरे बेल पिरगजेता. आतां एक युट्यूबाक एडिक्ट म्हूण जाल्यार ताचेतान भायर कशें येवं येतालें. ओके, पयलीं सवालां काणगे डॉक्टर आमी या एक क्वेश्चन. युट्यूबाक एडिक्ट जाल्ले मस्त आसा ह्या दिसांनी, तातूंत कशें आमी कंट्रोल करचें आनी भायर येवचें सवाल. दुसरी बेगीन सवालां पयलें विचार, जाल्यार आमकां सुलाभ. भुरग्यांक तुमकां तें आसल्यार तो बरें फादर जालें. ओके, तुमी आनी एक सवाल विचारूंक चिंतयेत, हांव डॉक्टरा कडेन ते आन्सर करूंक. सो यूट्यूब आनी खंयचेय अशें एट्रॅक्शन्स आसतात आमकां मस्तपटी, ट्विटर आनी यूट्यूब रिल्स, म्युजीक विडियोज हाका पुरा मस्तपटी एट्रॅक्टिव्ह म्हणून बघता आमकां. सो वी कीप चेंजींग अँड वी कीप गेटींग एडिक्टेड. आतां एडिक्शन म्हळ्यार सडताव नुस्तो वेळ आमी ताका उपयोग करचो. थोडे फावटी इल्ले वेळ पळयतात, भुरगीं तेंत पळयतात, पूण नॉट अ लाँग टायम. आनी आमी थोडे फावटी आमचे मिसकन्सेप्शन आसतात, खाली यूट्यूब पळयल्यार दॅट मिन्स दे मे बी एडिक्टेड. समटायम्स इट इज सींग फॉर अ लाँग टायम आनी ताचे तावन भायर येवंक जायना. आमी पयस दवरल्यार एक नमून मसली पळय उदकांत भायर घाल तशें करतात भुरगीं. मे बी दे फील दॅट वे. थोडे फावटी न्हीद पडना, थोडे फावटी झगडटात, थोडे फावटी मारोंक येतात. So in case they are that kind of an aggression जाल्यार they need help. Second, ल्हान एक स्मॉल एडिक्शन आसतात, इल्ले वेळ पळयतात मम्मा म्हाका जाय प्लीज प्लीज म्हणटात, पूण देन दे कॅन मॅनेज इट जाल्यार देन यू हॅव टू गिव देम डिस्ट्रॅक्शन्स. आतां एक हातावन आनी एकाक डिस्ट्रॅक्शन. फॉर एग्जाम्पल युट्यूबाच्या बदलाक घरांत एट्रॅक्टिव्ह उलोवणें, वा ताका घरांत काले म्हणी क्रिएशन्स काले म्हणी एट्रॅक्टिव्ह किचनांत काले म्हणी करूंक दिवचें. नाल्यार यू गिव देम सम टास्क्स वीच मेक देम फील दे आर एबल टू फील दॅट टायम. सो टॉक टू देम, भायर व्हरचें तांकां, तूं येयलें गेम खेळचें तांचे ओट्टू. This can make them feel little away from that addictions. But what we see as doctors as extreme addictions, म्हळ्यार extremely violent जावचें. बिकॉज हातान भायर काडल्यान फोन मस्त राग, थोडे फावटी मारूंक येतात भुरगीं, थोडे फावटी अशें येतात उबे रावतात मुखार. सो शॉक आसतात, पेरंट्सांक ट्रिटमेंट दिवचें पडटा कित्याक ते शॉकार आसतात, म्हाका अशें उबें रावलें गे म्हजें भुरगें म्हणून. सो दीस कायंड ऑफ एन एग्रेशन वी सी. थोडे फावटी न्हिदनात भुरगीं, वेट लॉस, आनी प्लीज एक लिटरली थोडीं जाणां पडून पांय धरतात, म्हजे फोन एक दी म्हाका तें नासतना जायना. सगळें खाण घे, जेवंक नाका खावंक नाका, पूण आय वॉन्ट माय फोन. This kind of addictions also we see. देखून म्हळ्यार आजकाल डॉक्टरांक if you ask which is the most difficult addiction म्हळ्यार it is the mobile addiction. So it is in our hands. ते एक jail आसले भशेन, always associated to a jail. Jailant the key is with the jailer, but with this addiction the key is with us. ती सावी आमचे कडेन आसा. So we should know when we can come out of it, how much to use it, we have to decide. थोडे फावटी आमच्या फॅमिलींत कसले दुसरे एडिक्शन्स आसतात, डॅडीक जावंक पुरो, मम्मीक जावंक पुरो, वा आबाक. सम एडिक्शन्स मस्ट बी देर. भुरग्यांक तेंत एडिक्शन हेजें म्हण ना. जेनेटिकली वी आर बाउंड टू हॅव डिफरंट एडिक्शन्स. सो म्हाका गोत्ता आसता, म्हाका तें हांव डायवर्ट जावन आसा, तातूंत हांव वचून आसा, आय एम गेटींग ग्रिप्ड इन दॅट म्हणटाना आय नीड टू नो वेन टू पुट अ फूल स्टॉप. सबार भुरगीं येतात, डॉक्टर आय डोंट यूज फोन, म्हाका कळ्ळें, हांव तातूंत बसून आसा, हांवें कंट्रोल केलें, वस्तू संतोश बघता. सो भुरग्यांक थंय कॅपॅसिटी आसा.
डेफिनेटली कॅपॅसिटी आसा देखून हांवें म्हणलें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग. भुरग्यांनी जर आपली आपली कामां आपणे आपणे एडिक्शन्स वा तुमी सांबाळलें सांगची घडये सांगचें गरज आसना. सो वी हॅव टू मॅनेज दॅट. दुसरी क्वेश्चन आय थिंक भुरग्यां जावन आय एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन्स. पेरंट्स डेफिनेटली विल आस्क क्वेश्चन्स बट तुमचे कले इश्यूज. येस गुड. म्हजें नांव रिया, हांव आलंगार फेरगेजे तावन. म्हजें 10th स्टँडर्ड ऑलमोस्ट मुग्दोंक आयला. सो तातूंत सायन्स कॉमर्स आर्ट्स आनी काल एकोणशें म्हणून म्हाका गुर्तुना. लायक मुस्त क्वेश्चन्स अरायज जातात, लायक मुस्त कॉलेज जावन येतात तांचे कॉलेज प्रमोट करूंक. सो हांव तर एपटी चिंता की सायन्स कडल्यान तांतूं बरें स्कोप आसूं काय या कॉमर्स या आर्ट्स खंयचे कडूनचें म्हणून म्हाका गुर्तुना. सो वॉट कॅन आय डू मॅम? Nice question, and I'm sure 80% have the same question, correct? But she had that, this I have to answer, so benefited everybody. So आमकां सगळ्यांक गोत आसना आमी नेक्स्ट कालें करचें म्हणून. Maybe 20-25%, 30% are knowing that म्हाका कालें करूंक जाय, what I am inclined to do. पण सगळे आमकां इंटरेस्टिंग बघता. हें काण गेल्यार डॉक्टर इंजिनियर, हें काण गेल्यार लेक्चरर, नाल्यार आय गो इन टू CA or accountant or गल्फाक. So we have different plans, but you have to know where your interests are. For at the moment you are finishing, see your marks. Okay, when you finish, decide. Sitting in some place, take ideas. What is better? And career options also. What is your inclination? You have to see. Some of you all may feel accounts means it's simple, maths is simple maths. No, it is accountancy, economics hasta. Or if you want to go into commerce line, you have to go into probably CA, articleship, competitions are more. Science mintana, you know, either you want to do teaching or you want to go into professional courses. So are you ready for it also? You have to see. Makazatagi. My capacity asagi, financially things you have to see, and your interest also you have to decide. And remember, whatever you choose, you have to do it with 100% passion. So deciding for yourself will be your interest, your choice. Many people will give many options. So if you go to an ice cream parlor, कितले ऑप्शन आसात ते थोडे बघता एका स्कूपान जायना पुरा स्कूप्स काढून येता म्हणून, होय की नाही? But ultimately you take one scoop. So its life is like that. You have to decide. Your heart says what I want to take, what I am good at, and finally you have to like and you have to go ahead. There are so many people, you know, science can't get that. I had a student, science can't get it. Within 2 months, you know, there was an option you can change. She changed. After changing again, she's come in December, I want to change back. So asha indecisiveness aslar, you find it very difficult because you keep losing time, you keep losing your interest. So wait for some time, focus what is the most important now. One step at a time. What is the most important now? Relaxing with the exams. After exams, next is when you choose, sit and discuss. Sit and see options. Draw diagrams. What are the scopes? This is what are the scopes. And there are also career guides. Sometimes जायंगूच जायना last minute मसो. Go with your parent to a career guide. तुमचे aptitude test करा and then choose it. Okay? All the best. Any last question or एक लेती का सवाल. तुझे नाव फिरगस क्वेश्चन. म्हजें नांव अनिता बारेट्टो, मॅडम त्यार फिरगज येताना. म्हजो पूत शिकता व्हेरी गुड इन स्टडीज, बट मॅथ्स शिकतना म्युजीक घालून वर्कआउट करता. मार्क्स काडटा कांय प्रॉब्लेम ना, तांतू कांय म्हणे प्रॉब्लेम आसा गे, आमी तांकां काय आलो करयत गे, तशें डावट आसा. म्हळ्यार दोगांय भुरग्यांक म्हणजे सेम म्युजीक घालचें आनी तांणी मॅथ्स शिकचें, तांतू कांय म्हणे. दुसरी सवाल आसात गी? हां, आतां मुस्तानात. ओके, पयल्या भुरग्यांक. ओके. Good morning, Father. I'm Michelle. I'm Mudisha Figesi down. Especially maths exam, I'm full blank जाता, म्हाका स्ट्रेस जाता, मागीर हांव रॉंग आन्सर बरोवन येता. ह्या प्रॉब्लेम जाता, म्हाका कशें भायर येवेत? ओके, नेक्स्ट. हांव जॉन क्रास्ता, बेळा पिरगज. आतां तुमी सांगले ग्रेड्स आर नॉट इम्पॉर्टंट, पूण आमी एग्जामचे रिजल्ट येता न्हू, आमी पयले पळोवचे तुज्या भुरग्याक कितले A+ म्हणल्यात म्हणून. आजकाल आमची सोसायटी आमी तेच फोकस करता. खंयसर गेल्यार
ए प्लस कितले आसा ते आमी फोकस करता. त्या देखून पेरंट्सांक एका तराचें टेन्शन. आजकाल म्हणजे भुरग्याक आतां हांव मास्टर म्हज्या भुरग्याक सकाळीं सरता हांव तुजे मास्टराचे दोन घे ताका कितले ए प्लस मेळ्ळ्यात म्हण. पूण त्या देखून आमी सोसायटी आमचे ते एक्सपेक्ट करता. त्या वेळार आमच्या मतीन तेंच आसा. त्या देखून हे आमच्या एक मेथड आसा न्ही की तांकां बदलावन वयची म्हणून म्हणजे बघता म्हाका. ओके एनी हां ओके. म्हजें नांव फ्लॅनिया पेनवनर फिरगजितोन. मोस्टली आमी सायन्स मॅथ्स एग्जाम वचून बी दिसता शिकून येतात पूण एग्जाम हॉल वचून पॅनीक जाता शिकले पुरो उडास जाता. तर जाल्यार कशें करचें? ओके इतल्यार आमी सवालां रावया. पूण तुमकां अवकाश आसा हांव सोडिना अशेंच तुमकां अवकाश आसा. डॉक्टर आमकां केदाळय अवेलेबल आसा आनी कोणाकी अशेंच तुमकां मुखार जायचे जाल्यार म्हाका तुमी सांगा हांव तुमकां सांगाता आपयता. आमी सांगाता मेळया 3 वरांचो या 2 वरां आमी सांगाता मेळून समालोचन करियेत वाराड्या मट्टारी करियेत या पर्सनली तिका म्हज्या मुखांत तिके लागीं वशियेत जायत की. ओके सवालांक गेली उडास. एक सवाल म्युजीक करेक्ट. सो हांव ही पर्सनली सांगचें जाल्यार हांव ही म्युजीक आसतना वा जें एनवायरमेंट कशें आसता तशें शिकतालें. सो जर तर भुरगो मार्क्स कम्फर्टेबल आसा ताका आनी इज परफॉर्मिंग ओके डिस्ट्रॅक्शन जायना लेट देम स्टडी द वे दे वॉन्ट. थोड्या भुरग्यांक सायलेन्स जायना. सो इंडिविज्युअल पॅटर्न्स थोडी जाणां रातीक वासिनान सकाळीं वाचतात. थोड्यांक विगी न्हिदेचे सकाळीं उठचे थोडे सकाळी रातीक लेट बसतात. आय टोल्ड यू ऑल गिव देम द्या कम्फर्ट. इतले तोर हांव उठ्ठाली तुमी उठा ना अशें हांव शिकतलें हांव गोट्यान शिकतलें हांव भितर रुमान शिकतलें नॉट इम्पॉर्टंट. लेट देम बी कम्फर्टेबल. सेकंड क्वेश्चन अबाउट द किड्स. मॅथ्स सायन्स ब्लँक आय अंडरस्टँड. सो एग्जाम घेताना फर्स्ट आमच्या मायंडान आसता मॅथ्स इज डिफिकल्ट. Maths needs more potential. Maths needs more focus. Science is most important subject. We start with that mindset and we go to the exam hall. Paper eye length, I start looking like this. Why can I? Our mind is cluttered. Everything becomes like jargons. So wait for some time. There is something called a preparatory time. Paper eye length, take 5 minutes. Look at the paper. And in the side of the paper, answer sheet, you will have rough work, right? Rough work asane. So the rough work, whatever is there, you start writing in the pencil, the formulas or something. Right? In case of difficult things, what you want to keep a note, make a note in the paper with a pencil. So that in case later on when you come to that topic, you may forget. You may think I have forgotten. So before you forget formulas, write to this side and take a deep breath before you start the exam. In a deep breath kan gaya, ek step udak piya ani just pray and answer. Don't worry, it is science and maths exam doesn't mean that. Think it is a preparatory zalya maji. I know everything. So why should I get tensed? I will not get tensed. This is a preparatory exam. I will write just like how I am practicing at home. कूल रावन बरयल्यार जाता. आतां हांव गाडी चलयतना टेन्शनार गाडी चलयल्यार खंय मनी कोणाक वचून डॅश. सो कूल अँड रायट. इट्स जस्ट एन एग्जाम. सरान म्हळें सोसायटी म्हळ्यार कोण आमींत. तुमी लास्टाक आन्सर तुमीन दिलें. आमी आमचें पर्स्पेक्टीव चेंज करचें. मार्क्स कितले म्हूण आमी सारचें सवय उणी करचें. थोडे फावटी आमी सारचें आसा मास्टरचो पूत डॉक्टराचो पूत इंजिनियराचो पूत आनी दोगांय येतशें मासल्यार आमी चिंतचें तो भुरगो बेस्ट पुरो 100 गूण. सो हें आमी सगळ्यांनी चेंज करचें. मार्क्स येस आर इम्पॉर्टंट. मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून हांवें बट वी शूड नॉट गिव क्रायटेरिया ऑर इम्पॉर्टन्स ओनली टू द मार्क्स. डेव्हलपमेंट इम्पॉर्टंट हें इम्पॉर्टंट. मस्त भुरगीं फोकस करतात एग्जामीचेर आनी मार्क्साचेर मात्र. दुसरें डेव्हलपमेंट काय येना. फेलियर्स म्हळ्यार कांय गोत्तू ना भुरग्यांक. हाव टू फेस फेलियर्स गोत्तू ना. उणे मार्क्स मेळ्ळेंत क्विट जायना म्हाका. सो हें आमी एटिट्यूड्स आमी चेंज करूंक आसात. वय एज टिचर्स एज पेरंट्स आमी चेंज करूंक आसा. आमी चेंज करूंक आसा. सोसायटी आमचे तावन जाता. आमी चेंज केल्यार सोसायटी चेंज जाता. येस आमी सगळ्यांनी कूल आसाजे आनी आमी कशें आसाजे आनी तुमी कशें आसाजे म्हणून एकामेका समालोचन कर. हें सेशन भोव इफेक्टीव आनी अपुरबायेचें जावंक पावलां. तुमच्या क्वेश्चनांनी तें कळ्ळें. देखून हें सेशन आमकां दिल्ल्या आनी आयच्या दिसा आमच्या खातीर हो वेळ अमानत करून दवरल्या. फाल्यांच्या दिसा तो आसलो ह्या सरकाराच्या कुस्ती लागून आमचे फाल्यांचे कार्यक्रम कॅन्सल करचे पडले. तुमकां फाल्यां थोड्या परीक्षा आसा आमी जाणाव जाल्यारय तुमकां
मार्क्स मात्र क्रायटेरियानी देवाचें उतर आमचें जिवीत प्रमुख फोकस ऑन युअर लाईफ अँड गोल ते इम्पॉर्टंट म्हणून आमकां देवाच्या उतराच्या आदाराचेर हे सेशन दिल्ल्या डॉक्टर कॅरोलिन डिसोजा आनी आमकां कदाळय मोग करच्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ताळयांच्या आवाजान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मिसावान बरें मागता आमच्या आतां उडासाची काणीक जावन ह्यो मेमेंटो तुमी स्विकार करी जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता आमच्या स्टुडंटान हे मेमेंटो तिका दिवचो येस थँक्यू सो मच थँक्यू डॉक्टर थँक्यू तुमच्या सिब्बंदिकी मगाच्या भुरग्यानो हाका सकडा की आनी एक मुख्य जावन आसा आमच्या लागीं आसा जे देवाचें उतर वाचचें कितल्या जाणां कडेन तुमचो म्हणलो बायबल आसा हातूर गेला पर्सनल बायबल आय हॅव माय पर्सनल बायबल आसा हातूर गेला व्हेरी गुड असल्यार पावना कितलीं जाणां तुमी सदांय 15 मिनिटां बायबल वाचतात मी फस्ट मेळून घालें फायदो दोतोनीन म्हाका जाय आसलें हें जर देवाचें उतर तुमच्या लागीं ना जाल्यार भिवचें नाका सूख जाल्यार ओडनी पण आसता न्हू तुमचो म्हणलो बायबल पेरेंट्स तुमचो म्हणलो बायबल सगळ्यां कडेन आसूंक जाय पूर्व आमी अभियान सुरू केल्लें म्हजो म्हणलो बायबल आनी एक यू कॅट बूक म्हज्या व्हडलो आसा जे सदांय 15 मिनिटां तो वासिजेस आनी तें करा तुमचे पुरा समस्यांक पर्याय मेळटा आय गिव यू द विटनेस ऑल ओव्हर इंडिया ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आनी कोण तूं केलां तांकां हे समस्या येनात देवसराचे सकत लागना देखून पयलें काम आमचें हें युवजनाची दोतोर युवजनाचे बायबल आनी मागणें फकत आमच्या बाबा नामान मरे पावना पूण देवाचें उतर वासी जय तांतूं तुमकां पुरा कावन्सिलींग सोल्युशन मेळटा आनी येवकारिस्त आदार दिता